वादळी वाऱ्यासयत कोसळिल्ल्या पावसान शेत बागायतीचे बरेच लुकसाण केला। तुये वाठारांतल्या शेतकारांची केळीची बागायती पुरायपणान कावार जाल्या। तुयेच्या शेतकारांनी शेतकी खात्याक ह्या विशीं माहिती दिवन लुकसाणीचो अदमास दिला। फुडल्या सप्तकांत शेतकी खात्याचे अधिकारी येवन पळोवणी करतले। आमकां बेगोबेग लुकसाण भरपाई दिवची अशी मागणी थळाव्या शेतकारांनी केल्या। कंप्लेंट बी केल्या एग्रीकल्चरान, ती सपोर्ट मारूंक बी सगळे हाडून रेडी दवरलेले, दुसरे दीस मारतले म्हणून अशें अपघातीत येयले वादळ आनी सगळे हे अशें चुरोवन गेले केळी। फक्त वयल्यान मदीं काण तशें आहा, चुरले फक्त, थोडे पडले। तेंचे नांव करूंक सोमारा येता। ती लोकांची मिरची बिरची सारकी थोडी हें जाल्ली आहा, म्हणजे वारो गेलो आनी ती जमनीक बसलेली आहा, अशी उबी आसलेली आडी पडल्या। इब्रामपूर ह्या वाठारात आसात। ह्या वाठारात मागच्या 2 दिसां पयलीं व्हडले वादळ आयिल्ले आनी हांगर जी केळी लायिल्ली ती केळी मोडान पडलेली आहा। ऐन उत्पन्न घेवच्या काळार ही शेती तांची नासाडी जाल्ली आहा। सरकारान आनी कृषी खात्यान हाचे कडेन लक्ष दिवन ह्या शेतकऱ्याक बेगोबेग नुकसान भरपाई दिवची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर।